कॉटन पिशो करपाचे 2 उद्देश आसा. एक तर प्लास्टीक फ्री जावप आणि बायलांक आमच्या एक प्रोत्साहन करप कितें पिशो शिवून सुद्दां बायलां आपले घरदार चलोवंक शकता. हे 2 उद्देश घेवन हांव येयलेलें आसा. देव बरें करूं. फेस कर प्लास्टिक यूज करप ना म्हणजे बॅग दिल्या हां पोतयेन घाल हां प्लास्टीक आमी यूज करूया नाका ना म्हणून तुमकां दिल्या पोतयेची हां यूज करात कितें हां हमारे लिए नहीं हमारे पहनने के लोगों के लिए है. मॅडम प्लास्टीक यूज करपाचें ना येवपती यूज करपाचो. थँक्यू सो मच. प्लास्टीक पोती यूज करपाचें ना यूज एक हातान घ्या आम्ही हेंका पेडण्या बाजारान बरेचशा आमच्या पेडणेकारांक प्लास्टीक मुक्त करचे ह्या हिशोबाने. नमस्कार. आयज आमी पेडण्या बाजारपेठेन आसा आणि जो बेरेस्तारचो बाजार भरता तेका आमी एक जनजागृती मिशन फॉर लोकलचे प्रेसिडेंट आमचे राजनभाई कोरगांवकर त्यांच्या ह्या तकलेंतली एक संकल्पना की आमी जे प्लास्टीक यूज करता खंय तरी जनजागृती करप आणि माणसान फक्त कपड्याचीच पोती यूज करप ही तेंच्यांनी एक त्यांच्या तकलेंतली संकल्पना. आणि हे प्लास्टीक कितले घातक आसा पर्यावरणाक हे सगळ्यांक खबर आसा तरी पूण आमी प्लास्टीक यूज करता. ही काळाची गरज आहा की आमी पयलीं सुदरोवंक जाय मागीर दुसऱ्याक सुदरोवंक जाय पण आमी आदी बंद करपाक जाय प्लास्टीक आणि मागीर सुद्दां गांव सुदारतलो तालुको सुदारतलो. धन्यवाद. म्हणजे सगळ्याक उदकान वता तें उदक खराब जाता. गोरवां खाता गोरवां मरता आणि प्लास्टीक इज व्हेरी इंजुरियस टू हेल्थ. सो प्लास्टीक अवॉइड करा. स्टॉप नो प्लास्टीक. यूज ओनली कॉटन कपड्याचे वापरा. इट्स व्हेरी गुड. वॉश अँड अगेन यू कॅन यूज इट. सो प्लीज स्टॉप. नो प्लास्टीक. नमस्कार. दिवपाचो धाकटोसो एक प्रयत्न केलेलो आसा. प्रत्येक पेडणेकारा कडेन पावपाचो धाकटोसो प्रयत्न जेणे करून आमचे एनवायरमेंट जे बरे रावचे आणि प्लास्टीकमुळे जे त्रास जाता ते कमी जावचे ह्या उद्दिष्टाने धाकटोसो प्रयत्न मिशन फॉर लोकल तर्फे आमी केलेलो आसा. Good.